इनासाक आपल्या जिवितांत कितेंच उणें पडलें ना. कित्याक ताणें आपलो पुर्तो भावार्थ जेजूचेर दवरलो. तें संवसारी जिवीत तें ताणें तें सोडलें. मोजेचें जिवीत आसलें ताजें राजवाड्यान. आनी इनास फुडें देवाचेर पातयेवन गेलो. आमी मोजेसा भाशेन आनी सांत इनासा भाशेन देवाचेर आमचो पुर्तो भावार्थ दवरल्यार देव आमकां सांडिना. आतां तुमी म्हणशात देव तांच्या कडेन उलयतालो. इनासाक स्वप्नांत जेजूचें दर्शन जातालें आनी जेजू ताजे कडेन उलयतालो. आमच्या कडेन देव उलयता काय? वय, आमचे कडेन देव उलयता. पूण आमी आयकूंक तयार ना. दीसभर आमी मोबायलाचेर आसल्यार टिकी 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 करीत बसल्यार देवाचो ताळो कसो आयकतलो तुका? दीसभर तूं तुज्याच कामार आसाय. दीसभर तुका मागणें करूंक वेळ ना, तुका नियाळ करूंक वेळ ना, शांत बसूंक तुका वेळ ना. मागीर देव कसो उलयतलो तुजे लागीं? जेन्ना तूं शांत बसताय दोळे धांपून, वगूच खंय बस, इगर्जेन बस, घरान बस, बागेन बस, न्हंयतडीर बस, दर्यातडीर बस, खंय बस, पूण शांत बस दोळे धांपून. देवाचो ताळो आमकांय आयकूंक येतलो. पूण अशें करूंक आमी देवा कडेन मागूंक जाय. सायबा उलय, हांव तुजो चाकर, हांव तुजी चाकर्ण, आयकतां. तर असलें उक्तें मौन आमचे थंय येवंक आनी देवाचो अणभव आमकांय जावंक, देवाचो ताळो आमकांय आयकूंक येवंक देवा लागीं मागुया.